काँग्रेस पक्ष हो मुळात स्थापना जाल्लोच सेवा म्हणजे लोकांची सेवा करपाक, देशाची सेवा करपाक। आणि आज बरें दिसता गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीची टीम, युथ काँग्रेसची टीम, सेवा दलाची टीम, महिला काँग्रेस आणि बाकीचे सगळे आमचे डिस्ट्रिक्ट्स हे सगळे एक जावन सध्या कोविडाच्या प्रश्नाचेर लोकांची सेवा करपाक राजकारण कुशीक दवरून मुखार चल्लेले आसात। आमची पीसीसीची टीम हेडेड बाय डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर आणि ताजो को चेअरमॅन आसा डॉक्टर राजेंद्र सावर्डेकर आणि थंय जो कंट्रोल रुमाचो हेल्पलायन नंबर आसा तो एव्हरसन वालीस हँडल करता। त्या भायर बाकीचे खूब मेंबर आसा। युथ काँग्रेसीन तशीच आनीक टीम केल्या जी फिल्डाचेर वचून काम करता, ग्राउंड झिरोचेर काम करता, वरद मार्जोळकर हाच्या नेतृत्वाखाली आणि तेही बीन खुबशे पेशंटांक आणि त्यांच्या रिलेटिव्हांक मदत करतात। सेवा दलान एक वेगळो उपक्रम सुरू केल्लो आसा, खास करून जेवणाची पॅकेट्स जांकां कोणाक गरज आसा तांकां पावोवपाची। सो अशें करून एक 3 स्तरी वेगळे वेगळे काम गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सगळे फुडारी, सगळे वावुरपी करतात आणि लोकांक मदत करपाचो प्रश्न येता। गेले त्या फावटी एक वर्स फाटीं आमची ह्योच टीम अश्यो वावुरताल्यो तेन्ना प्रश्न वेगळे आशिल्ले, तेंच्यो तेन्ना गरजो वेगळ्यो आशिल्ल्यो, पण त्या टायमारूय हेणी सगळ्यांनी काम केला। सेवा दलान त्या टायमार बरें जेवण लोकांक पावोवपाचें काम केलें। युथ काँग्रेसीन ट्रान्सपोर्टेशन हेंचे सगळ्यांचें काम केलें आणि पीसीसीच्या कमिटीन जंय जंय कोणाक गरज आशिल्ले एसेन्शियल्स ते पावोवपाचें काम केलें। पण आयज सध्या जेन्ना प्रश्न हो चालू आसा कोविडाचो, सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न येता तो म्हणजे खाटी मेळपाचो। आनीक एक हॉस्पिटलांत तेजो पेशंट भितर आसा, भायर तेंचे रिलेटिव्ह जे आसात तांकां एक्झॅक्टली इन्फॉर्मेशन मेळना, अपडेट्स मेळना आणि थोडे कडेन तेंचे प्रश्न खाटी खातीर खूब हे जाता। तेन्ना आमी सरकारा कडेन डिमांड करतात की वॉल फुटिंगाचेर आनी खाटी तयार करच्यो, जाय जाल्यार स्टेडियम, जाय जाल्यार खंयचे जागे आसा ते घेवचे आनी इमिजिएटली खाटी प्रोवायड करून जे पेशंट गरजवंत आसात तांकां मदत करची।